प्रितीच्या म्हज्या इश्टांनो, आयज इग्रोज पास्कांचो चवथो आयतार समोरमता. आयचो विशय जेजू बरो गवळी. कुर्बान. म्हज्या जिवितान देवाच्या मार्गदर्शनाची म्हाका गरज आसा म्हूण वळखून घेवचो अनुभव घेवंक देवाची कृपा मागुया. समजोवणी. गवळ्यान मदें वस्तोल्या अंतराची जेजू आमकां स्पश्टपणी खबर सांगता. आधुनीक काळार ही अंतर आमचे मदें म्हणजे पाद्रीन मदें, आवय बापूय मदें आनी आदी पळोवंक जाता. आपल्या सकयल आसलोल्यान सवे हुस्क्यान वावुरतले गवळी आनी त्यागी मोगान न्हय पूण आपस्वार्थपणान करूंक जाय म्हूण वावर करतल्यान मदें आसलोली ही अंतर आमकां दाखोवंक सोदता. होच मोग आमकां आमच्या आवय बापूयच्या जावन भावा भयणींच्या जावन लागशिल्ल्या इश्टांच्या मितमेर नासलोल्या मोगा वरवीं दिसून येता. जो मोग आमच्या अवघड्या वेळार आमकां मेळटा तो आमकां एक खरो आलाशिरो जाता. आमी अशे दुसऱ्यांक सवे मोग आनी हुस्को दाखयता तेन्ना आमचे मदें एक आत्मीक नातें बांदून येता. हे नातें आमी अणभवता त्या सगळ्या आडखळी परस अदीक मजबूत आसता. केद्देय मोड आमच्या जिवितांत येवं आमचो गवळी जेजू आमकां सांगात दिवंक सदांच लागीं आसा म्हूण आमी विसरूंक फावो न्हय. आमकां हे दुपेट भाग अदीक बरते मेळटा जेन्ना होच मोग दुसऱ्यान सवे जेजून दाखयलेलो आमी पळयता. थांब आनी चीत. आपल्या सवे आसलोली एकूय शेळी सांडून वो दुखान पयस वचची न्हय म्हूण जेजू कितेंय करूंक तयार आसा. जेजू म्हज्या जिविताचो खरो गवळी जावंक दिवंक हांव तयार आसा. मागणें. मोगाळा जेजू, म्हजो गवळी कसो तुजो थकतो मोग सदांकाळ म्हजे सवे आसा देखून हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या आसऱ्या खाल घालतल्या तुजे परजे सवे ह्याच हुस्क्यान जिवंक तुजे सारको बरो गवळी हांव जावंक म्हाका आदार दी. नियाळणी. सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. आमी सगळीं परतून म्हणया, सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना.